मानिवंत आग्नेल मनशां जिणी सोवें एकचार बांदूंक आमकां नमुनो हो दुसऱ्या नोवेनाचो विशय। देवाची रोसणेची काणी आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकार मेळटा। देवान आमकां एकामेकाच्या संबंदान जिवंक, एकामेकाचो हुस्को धरूंक आनी एकामेकाच्या आदाराक पावंक रोचल्यात म्हूण आमकां थंय मेळटा। तेंच करूंक आनी मनशांचो एकवट थिरावंक मानिवंत आग्नेल आमकां स्फूर्ती दिता। कसलीच ऑतोर करिनासतना तो सगल्यांच्या गरजांक पावलो, सगल्यांचो हुस्को ताका आसलो। जात, कात, धर्म तें पडे नासतना सगल्यांक एक सारकी तो लेखतालो। आपल्या लोकांकूय तो एकवटान आनी शांतीन एकूच फामील कशी जिवंक नेट उर्बा दितालो। असलेंच जिवीत जिवंक तो आमकां एक नमुनो। ताच्या सांत कोरोना पासत आमी मागुया। प्रितीच्या भावा भयणांनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता। ह्या मिसाची खेरीत इतिहासावा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता जोआंव रॉड्रिगीस मांदूर। सिमांव मिनिनो जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता कायतानो डायस सांता क्रूज। केनाताच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता मारिया डायस आगसाईन। इतिहासावा पासत फातिमा रॉड्रिगीस आनी फामील शापोराम। मेसच्या एनमिशा जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता कार्मा फेर्नांडीस जुवारी। बेलिसियाच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता बाजिलियो आनी जॉयस पाल्ला आगसाईन। एन्सोनाच्या जल्मा दिसा दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता आग्नेल आनी पेरपेतुआ बुकारो सांता क्रूज। कोसेसांच्या जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता पेद्रू कायतान रॉड्रिगीस गोवा वेल्या। दिनवासनेचे मीस भेटयता आग्नेला फेर्नांडीस सांता क्रूज। लॉयडाक शिकपान बरें येस आनी देवाचें बेसांव विल्मा स्वारीस कार्मोना। भुरग्यांचें तेणें मागता क्विन्सी एंड मायकल गोन्साल्वीस पिचोली। यार्निकाक येवकार दिवंक आमी सगळीं उबी रावया आनी सुरवातीक गीत गावया। Jabat pasar
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो उनुनीत येवकार. आयज नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाच्या मिसान वांटो घेवंक इंग्लीश भाशेन एक मुन्नी आसा. नो मॅन इज एन आयलंड. मनीस एक चुवो न्हय. आमकां दुसऱ्यांची गरज. एकचारान जियोंक जल्मान ते मरोपर्यंत आमकां समाजान आनी समुदायान जियोंक दुसऱ्यांचो सांगात जाय. आमच्यान एकमुली जिवीत जियोंक जायना, कित्याक एकसुरपणान जियोंक देवान आमकां रोचूंक ना. ह्या संवसारांत वाद चलतना आमकां दुसऱ्यांची गरज. आयचो विशय आसा मान्यवंत आग्नेल मनशा जिणी सवें एकचार बांदूंक नमुनो. जेजून आपल्या भौशीक वावरान आनी मुन्यारपणान मनशा मदें कसलोच भेदभाव करूंक ना. आपल्या उतरांतल्यान आनी कोन्यांतल्यान बरी खबर परगटली आनी एकचारान जियोंक आनी वाडूंक मोगाची आज्ञा दिली. आमी जेजूच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती तत्वांची स्वता सगल्या आमच्या भावा भयणांक वांटून सोबीत एकवटाचें आनी मोगाचें नातें बांदूंक बापाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. आनी म्हज्या मोगाळ भावां भयणीनो, मोग आमकां सोमेस्तांक एकठायता. पातोक आमकां दुस्पटायता. आमकां मोग जाय, एकवट जाय. पातोक नाका, पूण आमी पातकी. ही मिसाची भेट बापाक आमी भेटोवंक तयार जातना आमच्या पातकांचें बोगसणें मागुया. काळजांतान एकामेकाक बोगसणें आमी दिवया. मोगान आनी एकवटान जियोंक फुडलें पावल मारुया हे मिसाच्या भेटेंतल्यान बोळ घेवन. दूख धरून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच वार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. प्रार्थुया.
सोर पोदवेदार देवा आमच्या कोणवळ्या बापा, आमचे वेली सोगलीं विघ्नां पयस कोर. अशें ओतम्यांक आनी कुडीक कसलीच आडकोळ नासतना कुशाल मोनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी. हो उपकार आमी मागतांव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुजें सोवें जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. भावार्थ्यांचो जमो एका काळजाचो आनी एका मोनाचो आसलो. आपणा लागीं कितें आसलें तें फकत आपणाचेंच म्हूण कोण समजो नासलो, कित्याक तांचे लागीं आसलें तितलें ती बागा दवरतालीं. धर्मदूत व्हडा बळान सोम्या जेजूच्या पुनर्जिवणपणाक गोवाय दिताले आनी तांकां सगल्यांक व्हड मान आसलो. तांचे मदें कोणाक कांय उणें नासलें. जांचे लागीं भाटां वो घरां आसलीं तीं विकून तांचे दुडू तीं हाडटालीं आनी धर्मदुताच्या पांयांशी दवरतालीं. आनी मागीर जण एकल्याक आप आपले गरजे प्रमाणें ती दुडू वांटतालीं. जुजे नांवाचो सिप्रुसाचो एक लेवीत आसलो. ताका धर्मदुतांनी बार्नाबास म्हणगे धीर दिवपी म्हूण नांव घालें. ताचो एक भाटाचो कुडको आसलो. तो ताणें विकलो आनी दुडू हाडून धर्मदुताच्या पांयांशी दवरले. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता म्हणुया. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. पदवेचीं आंगवस्त्रां सर्वेस्पर न्हेसला. आपल्या पेंगटाक ताणें बोळाचो पट्टो बांदला. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. सगलो संवसार तुवें हालो ना तसो थीर केलाय. अरुंबाक तावन तुजें सिंहासन घट उबें आसा. सासणांक तावन तूं आसाय सर्वेस्परा. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. तुजें उतर कदींच हालो ना बदलना. संवसार सरसर सर्वेस्परा तुज्या घरान फांगतली पवित्रताय. जबाब. वैभवान नेसलोलो सर्वेस्पर राजवट चलयता. उद्गार. Sorbesporak zoi, sorbesporak zoi, sorbesporak zoi, sorbesporak zoi, sorbesporak zoi, zoi, zoi. Uloja ta somia, tudzica kraj koda, tudzica sautra, kalcar balgona leta. Sorbesporak zoi, sorbesporak zoi, sorbesporak zoi, sorbesporak zoi, sorbesporak zoi, zoi, zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जुआंव परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हटलें, बापा, हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय, तर हांच्या उतरा वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतली त्याय मनशां पासत.
ती सोगलीं एक जावं. तूं बापा म्हजें सोवें आसाय आनी हांव तुजें सोवें आसा, तेच भाशेन तिवूय आमचें सोवें एक जावं. आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. जशें आमी एक तशें तिवूय एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचें सोवें आनी तूं म्हजें सोवें, अशें ती सुपूर्णायेन एक जावं. आनी तुवें म्हाका पाठयलाय अशें आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बाप्पा, जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिल्याय तिवूय आसची म्हूण म्हजी खुशी. आनी अशी तुवें म्हाका दिल्याय ती मोहिमा तांणी पळोवची, कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा, संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना, पूण हांवें तुका ओळखलो आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी ओळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवाची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. ए पोरी, तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सोवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सोवें आसतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकळली तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाल बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां बरो दीस हांव दितां. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. थोडोच नियाळ ह्या देवाच्या उतरा वयर आनी ह्या विशया वयर आमी आतां करुया. ह्या 21व्या शेंकड्यांत भितर सरतना आमकां जायतीं आव्हानां सांपडल्या, मारेकार आव्हानां. आनी तांतलें एक म्हटल्यार 3 वर्सां फाटीं एक व्हड महामारी आमकां आख्ख्या मनीसकुलाक, आख्ख्या संवसारांत गिरासली. आनी महामारी म्हटल्यार कोविड-19. ह्या दुयेंसान, हे पिडेन आमकां कितें केलां, आमकां कोण भाशेन एटॅक मारलो, आमी अनुभवला, आमकां अनुभव आसा. आनी आख्खें मनीसकूल उचांबळ जालें. पूण दुसऱ्या वद्दान आख्ख्या मनीसकुलाचो एकवट त्या समयार गोट जालो, तीर जालो. आख्खें मनीसकूल जागे जालें. हें चड चड गरजेचें भावां भयणीनो. सगलीं भाव भयणां खंयच्याय धर्माची ती जावं, एकामेकाक सांगात दिलो, एकामेका तांय हुस्को दाखयलो, एकामेका तांय कसलो आदार दिवंक जाय फुडलें पावल मारलें. आमच्याच गोंयांत कितले आमचे भाव भयणां, कितले आमचे जोमे, कितले आमचे NGOs, तरेतरेचो तांचो धर्म एकठांय जालो. हे महामारींतल्यान आमचें मनीसपण आमी दाखयलें. आमचें मनीसकूल आनी आमचें मनशेपण आमी तीर घट केलें. हो तो आमचो एकवट. आनी ह्याच विशया वयर आमी आमचो नियाळ करता. आनी मानयावंत पाद आग्नेल आमकां एक नामुणो कोण भाशेन आमचो एकवट आमी तीर घट करूंक देखूनच आमी
ताका आमच्या दोळ्या मुखार ह्या नोवेनाच्या दिसांनी नियाळ दवरता आनी नियाळ करता. भाव भयणीनो, एक म्हयनो जावचो ना आमच्याच गोंयांत अंजुना हांगासर ह्या गांवांत एकलो तरणाटो 34 वर्सांचो देवसन डिसोजा तो सोंपलो, आपलो जीव ताणें दुसऱ्या खातीर दिलो. आनी घडणी तुमी वाचल्या, ही घडणी सगळ्या वर्तमानपत्रांचेर आयल्या. ही घडणी इश्ट ऑर वारडांचो इश्ट हें सातोळ्यांतलें वर्तमानपत्र तुमी वाचता आनी हांगासरल्यान पिलार ह्या जाग्यांतल्यान तें भायर सरता, पब्लीश जाता, ताची खबर सांगता. थंयसर एक टी स्टॉल आसलें, च्यायेचें दुकान आसलें आनी एकली ओनर आसली, ती दुसऱ्या धर्माची, आनी तिका थंयसर उजो पेटलो कित्याक तो सिलिंडर, गॅस सिलिंडर थंयसर उज्यान भरलो आनी तिचो जीव सोकोटान पडलो. हो डेविडसन म्हणटा पळय तो, ताच्या कानार ही खबर पडली, धांवन धांवन आयलो आनी तिचो जीव साल्वार केलो. तिका एका मार्गार पयस 30 मिटर पयस व्हरोन दवरली आनी इलाज दिवंक लागलो तो. आनी इलाज दिताना अशें घडलें, हो सिलिंडर गॅस आसलो पळय तो ब्लास्ट जालो आनी इतल्या फोर्सान आनी इतल्या नेटान तो शेंवटलो आनी हो सिलिंडर ह्या तरणाट्याच्या चॅस्टाचेर पडलो आनी थंयसरूच तो मेलो. ही घडणी तुमच्या दोळ्या मुखार हांव दवरता. एक हिंदू अस्तोरी, ओनर ती, आनी हो आमचो भाव कॅथलीक. पळयात कसो ओताचो एकवट, कशी ताची मन दुसऱ्याचो जीव साल्वार करूंक आनी आपणाचो जीव ताणें सोकोतान घातलो आनी तो संवसाराक अंतरलो. हें मनान घेवन आयचें आमकां देवाचें उतर कितें आमकां सांगता? कोण भाशेन आमी चलोंक जाय, कोण भाशेन आमी जिवंक जाय? जेजूच्या काळायले क्रिस्तांव, पयले क्रिस्तांव, तांकां अशें म्हटलेलें आसा, एकाच काळजाचो आनी एकाच मनाचो जोमो ते आसले. तांचे मदकोत अंतर ना, तांचे मदकोत वेगळोजर ना, ते सगळे एकठांय जियेता, बरोबर जियेता. तांचे लागीं वस्तू आसा, तांचे लागीं धुडो आसा, तांचे लागीं घरदार आसा, तांचे लागीं भाटां बेसां आसा. हें सगळें लोकांच्या आनी तांच्या गरजे प्रमाणे ते घालताले आनी वांटताले. कितलो सोबीत सुंदर हो एकवट. मागण्यांक ते एकठांय जाताले, देवाचें उतर मोडणी जाता तातूंत ते बरोबर वांटो घेताले. हांव व्हडलो, तो धाकटो, हांव हे जातीचो, तो दुसरे जातीचो, असलें अंतर कांयच ना. सगळीं सादेपणान जियेतालीं, सगळीं ल्हानविकायेन काल्तिकायेन चलतालीं, एकामेकाच्या आदाराक तीं पावतालीं. हो एकवट कितलो सुपूर्ण, हो एकवट कितलो पवित्र आनी भाग्यवंत. असलो एकवट आमी उत्पन्न करूंक जाय आनी आमचे मदकोत असलो एकवट आसा तो अदीक तीर गोट करूंक जाय. आनी कोण भाशेन हो एकवट तीर गोट जाता भाव भयणीनो, हें आमचें मिसांव, हो आमचो वावर, आमी तो करूंक फाटीं सरोंक फावना. आमकां राग येता, आमकां विंगास घेवचें दिसता, आमकां दुसऱ्यांक त्रासान घालूंकशें दिसता. आमच्याच फामिलींनी हो एकवट ना. आमच्यो समुदायो आमी करता, तातुनूच आमी कितलीं किजिलां कोत्ता, कितले एकामेकाचें गॉसिपींग कोत्ता आनी कितले आमी त्रासान आमी घालता. जेन्ना वायटाक कोण सांपडटा वो वायटाचेर येता पळय तेन्ना कितलीं आमी दादोशी जाता. हें आयज आमी सोडून दिता. हें आयज देवाच्या उतरांतल्यान आमचेर उजवाड पडटा आनी आमी हें सगळें
बंद करूंक सोदता आयज आमी हो प्लेज घेता आनी आमी मजत मागता मानवंत आग्नेल de Souza हाची आनी ताच्या सांत कारणा खातीर कॅनोनायजा खातीर आमी प्रार्थना करता तर हें आमकां देणें मेळटलेंच आनी आमचे पासत आनी आमच्या नांवान आयच्या शुभ वर्तमानान तुमी आयकलां जेजू मागणें करता तुमकां खंयची वोड चड मानल्या जेन्ना हांवें तुमकां शुभ वर्तमान ही बरी खबर परगट केल्या तुमच्या मनान एक उतर ओ एक लायन एक सेंटेन्स एक फ्रेज घोडे मनान गेल्या जातली खंयची ती आनी एकदम सोंपी ती तिनूच उतरां आसलीं ती सोगलीं एक जावं हे मागणें जेजून केलां आनी जेजू बापाक काय बरो सांगता कितलें सादें तें मागणें बापा म्हणटा तूं आनी हांव एक हांव आनी तूं एक तूं म्हजे तांय जियेताय हांव तुजे तांय जियेतां असलो एकवट म्हाका जाय आमचो परजे मोदेकोत आमच्या भावा भयणी मोदेकोत आमी जेजू तांय आनी जेजू आमचें सोवें ओ एकवट आमचो जाता गोट आनी थीर आनी देखूनच हो एकवट आमचो हो एकचार आमचो भावार्थाचो हो एकवट हो एकचार आमचो जावन आसा पवित्र आनी भाग्योंत कित्याक सुरवातेक आमी गायोन केलां एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बावतिज्म एकूच आमचो दोनी आनी सोगलीं आमी एक ही उतरां तोंडांतल्यानूच आमी उद्गारल्या ना तातूंत आमकां ओर्थ आसा तातूंत आमकां समजणी आसा आनी ह्या उतरांचो आनी ह्या गायोनाचो आमच्या जिविताचेर परिणाम आसा भावां भयणीनो भाग्योंत पेद्रू अशें सांगता आमी म्हणटा जावन आसा लिवींग स्टोन्स घराचे आमी जावन आसा जिवे फातर हें पळयात मंदीर म्हज्या उजव्याक दाव्याक आसा तें मंदीर मोडोना फातरांनी बांदलोलें आनी इतलें गोट आसा ते भाशेन आमी ह्या मंदिराचे ह्या देव घराचे आमी जावन आसा फातर आनी जिवे फातर म्हणटकूच तातूंत एकवट आसा फातरा मदेकोत सिमीट आसा हो चुनो आसा आमच्या जिवितांत सिमीट चुनो कोण तो जेजू ताचें उतर आमकां बांदता ताचें उतर आमकां टायट दवरता पडोंक दिना देखून हे भाशेन आमी चलोंक जाय आनी तो भाग्योंत पेद्रू म्हणटालो तुमी देवाची विंचलोली पोरजां मागीर आमकां भाग्योंत पावलू जायतें सांगता कोरींतकारांक बरोवन तो सांगता एफेसकारांक बरोवन तो सांगता कशेय भाशेन तुमी हो एकवट सुपूर्ण करा कोणूय तरेन हो तुमचो एकवट तुमचे मोदेकोत एकठांय सांबाळा कित्याक अशें घडलें जेन्ना हो एकवट आनी हें देवाचें नांव परगट जायत वेतालें तेन्ना पोरजे मोदेकोत भावार्थ्या मोदेकोत फूट पडली आनी तो भाग्योन पावलू तांकां सांगता कित्याक ही फूट तुमचे मोदेकोत कोण म्हणटा हांव पावलूचो कोण म्हणटा हांव पेद्रूचो आनी कोण म्हणटा हांव केफासाचो आनी कोण म्हणटा हांव आनी कोणाचो आनी कोण म्हणटा हांव क्रिस्ताचो तो असो विचार करता क्रिस्ताचे फांटे जाल्या म्हणटकूच डिविजन आसा आमचे मदको दुस्पट आसा आनी त्या खातीर तो उलो मारतालो हें सगळें पयस करा सांडून दिया आनी तुमचो एकवट ओदीक तीर गोट जावं सुपूर्ण जावं भावां भयणीनो म्हणटकूच हो उलो आयज आमच्या कानार पडटा हो उलो आयज देवाचो आमचो न्हय मनशांचो न्हय हो संदेश देव तुमकां दिता आनी सगळें बळ तुमकां मेवता मानयोंत पाद्र आग्नेलो de Souza हाचे वरवीं तोवूय पाद्री यादनीक जातकूच
गांवांनी फिरगोजांनी भोंवलो वावर केलो जावं आमच्या गोंयांत आनी आमच्या गोंया भायर कुमटा गेलो तो मेंगलोर तवशिल्यान मागीर आमच्या गोंया सांवड्डें आनी हेर दुसरे गांव तो भोंवलो कितें कोत्तालो देवाचें उतर परगडटालो मागणें कोत्तालो आनी सगळ्या लोकांक आपण जे वेंगेन घेतालो तो अंतर करिनासलो वेगळो जार करिनासलो देखून भाव भयणीनो इस्तोत्र अशें आमकां सांगता कितलें बरें कितलें सोबीत सगळीं आमी भाव भयणां कशीं एकवटान जियोवपाक हें जावं दी आमचें विजन हें जावं दी आमचें मन आनी देव हें सगळें करूंक आमकां मानवंत आग्नेल दिसोज हाचे उद्देशी आमकां फावो जावं उबी रावया म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आमच्यो गरजो आसा कितें कितें ह्या नोवेनाच्या दिसांनी व्हडले व्हडले उपकार देणी आमी बापा कडेन मागता तर बाबार्थान ह्यो सगल्यो गरजो बापा मुखार ह्या वेळार घालुया दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा हांवें तांकां तुजी वळख दिल्या आनी अजून दितलो आमचे पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक एकवटून देसांतले पोरजेक जेजूच्या पावलांनी चलूंक शिकोवंक बापाची कृपा आनी जाणवाय तांकां मागुया जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा नितीवंत बापा संवसारांत तुका वळखून घेवंक ना पूण हांव तुका वळखतां आमचे राजकी फुडाऱ्यांनी समाजांत देसा धर्मा आनी जाती काती मोदें कसलोच भेदभाव करिनासतना एकवट विस्तारतली हातयारां जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचो मोग केलाय म्हूण संवसार वळखून घेवं जायतीं आमचीं भाव भयणी क्रिस्ता आनी पवित्र सोबेचे शिकवणी आड गेल्यात तीं सगलीं जेजू सांगाता एकवटून ताचे सारकें काळीज मोन आपणावंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा आमच्या गोराब्यांनी वाड्यांनी आनी गांवांत एकामेकाची गरज वळखून एकामेकाक बोगसून मोगाचें बोगसण्याचें आनी एकवटाचें पूल बांदूंक बापाची कृपा आमकां मागुया जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा मान्यवंत आग्नेलाची देख घेवन आमी सगलीं ह्या नोवेनांत वांटो घेतेलीं जेजू फाटल्यान वचून आमी मनीस जिणे सोवें एकचार बांदून घडून हाडूंक आमकां कृपा मागुया जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां आदार दी बापा भोव दयाल बापा तुजो पूत कुर्सार मोरून आयज पयस शिंपडलोल्यांक ताणें एक पोरजा केली एकवटान ताणें आमकां बांदली आमी तुका दिनवासतांव होच एकवट अदीक तीर आमचे मोदेकोत जावंक ह्यो गरजो आमच्यो तुजे मुखार आमी घातल्या
त्यो आमकां फावो कर. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सुबेच्या दाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताच्या कोश्टा मोन्नाचो सोमरोम आमी चलयतांव. ही आमची बेटोवणी प्रोसवण जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपट्या जिवितान जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांताय उबारतांव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण सोमरोपतांव. जिव्या बावार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगट्टांव. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक ओतरेकतांव. देखून आतां देव दुतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. बाप्पा, करस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेज घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेज मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावर्ताचो घुटपोर गोटुया. सोम्या जेजू आमी होवूंडला खाताव आनी एकलाची प्रेम येता. ती प्रेम पावती तूं भगवान येसू आमी तुजें मरण परगटा. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे श्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मोकामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाचे माये सांगाती तिचो पोती बागेवन झुजे बागेवन दोन रुतांक आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या बाप्पा, हे मागणें मोगाचें, हे मागणें एकवटाचें जेजूनच तें आमकां शिकयलां तें आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कशी सदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटान तुली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटान तुली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व वाकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक सोम्याची शांती
सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो, पळयात हो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार. कुर्सार मरून आनी पुनर्जिवन जावन ताणें आमचें तारण केलां. ताणें आमकां एक जोमो केला, एक देवाची फामील केल्या. ह्या एकवटान आनी एकचारान जिवंक आपलें बळ आमकां तो दिता. ह्या ताच्या जेवणान तुमी सगलीं वांटो घेता तीं सुभागी. सुमिया तुमी जेवतल्यो येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सगळीं बसात. मिसाच्या बलिदानाचो हो एक आनीक मुख्य भाग, पवित्र भाग. जेसो आमच्या काळजान येता. तुमी आसा ते सुवातेर रावची आनीक आमचे आनीक थंयसरूच वळ करून फुडें येवचें. थंय आमच्यो सिस्टर्स आनीक पाद्री क्रिस्प्रसाद घेवन येतली. Amen.
जाता जाल्यार आमी आमचे दोळे धांपुया. व्हडली मिलाग्र आमच्या जिवितांत जाल्या आतांच देव आमच्या काळजांत आयला. आमच्या कुडींत मासा रगतान आमच्या शिरांनी आडांनी मिसळ जाला. खुशाल जावया. तोंडार हांसो हाडुया. देवाची तुस्त करुया. हो ताचें सोवें आमचें सोवें एकसार. देव आनी हांव एक जाला. खुशाल जाव. देवा कारकां दी. आयज आमी नोवेनाच्या सोमयार सगल्या पाद्री पासत म्हत्वाच्या पासत मागतात. पाद्री माद्री आमच्या सर भोंवतणी वावुरतात. तांचे पासत आयज मागुया. आमी कोणूय पाद्रीचेर आड उलयल्यात जाल्यार ह्या वेळार त्या पाद्री सोवें आमचो एकसार करुया. त्या पाद्रीक ओ माद्रीक बोगसुया. बोगसणे मागुया. तुमच्याच गांवांत वावुरतले पाद्री पासत आयज मागात. उबे रावया. प्रार्थुया. कोणवळ्या बाप्पा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय देखून आमी तुका दिनवासतांव. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जालां तें स्वर्गीचें बोळ खऱ्या मनान केल्ले चाकरेन आमचे भितर तोगच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. हो उपकार आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळीं बसुया. बाबा भयणीनो, तुमकां सगल्यांक ह्या पिलाच्या पवित्र दोंगरार आनीक मानवत आग्नेलाच्या पांयाशी माये मोगाचो येवकार. थोड्यो खलोवण्यो. नोवेनाच्या दिसांनी कुमसारां सदांचे परी रिकन्सिलेशन कॉपेलांत कावन्सिलींग गरज तांणी आमच्या रिट्रीट सेंटरान, हांगा आमच्या रिट्रीट सेंटर आसा, थंय वेचें. आमचे याज्ञीक भाव तुमचे सेवेक आसात. कोंकणी बायबल डायरी 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत इन्फॉर्मेशन डेस्क हातून मेवतात. आमच्या सिमिनारिस्टांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणेंत आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचे बसीस डेस्क आसा, थंयसर तुमचें कंट्रिब्युशन दिवंक येता. हें सगळें हे पासून जाता. मानवत आग्नेलाचे मजतीन जायत्या जाणांक मागलोले उपकार देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टुलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायत्यो स्वयंभावरती अशापां जातात. तांचे वैजाकूय मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. एक्सरे आनी एअर टेस्ट करतात. तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेन्नाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टुलेशन ऑफिसान येवचें.
मान्यवत आग्नेल आमची मागणी देवाशी पावयता आनी आमचे सगळें जायतीं वस्तुऱ्यां जातात. तातूंतलो एक फिलोमेना डिमेलो सातिनीस गांवचो अशें आमकां कळयता. गेल्ल्या ओतुंबरान म्हाका जोर आयलो आनी वसो नासलो हांव हॉस्पिटलान एडमीट आसली. जायत्या भासाची टेस्ट करची पडले. टेस्ट करचे पयलीं हांव सदांच मान्यवत आग्नेला लागीं मागताली म्हजो रिपोर्ट बरो येवंक. म्हाका TB हॉस्पिटलांत पासून व्हेलें पूण कांयच मेळो नासलें. थोड्या दिसांनी म्हजें नोंदीचें चेडूं पिलार आयलें. ताणें मान्यवत आग्नेलाचे फोंडाची माती म्हाका पिवंक दिली आनी ते मेरेन हांव आयज पासून सारकें बरें आसा. मान्यवत आग्नेलाक दिनवासता आनी वेगीच सांताचो मान फावो जावंक मागता. असली आमची जायतीं भावना आसात, मागणी आसात. मान्यवत आग्नेला वरवीं मेळिल्ले उपकार आसात. ह्या वेळार तुमी कोणा कोणा पासत मागतात आसतलीं, तुमच्याच पासत मागतात आसतलीं. हें सगळें घेवन आमी पाद आग्नेलाचे पांयाशी पोत्तून येवया. ताका पयलो आमी पयले उपकार मेळूंक मागणें करुया आनी हे मागणें करूंक सगळीं उबी रावया. सर पोदेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुज्या विसून काडलेल्या सेवका उदेशी उत्सुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवत आग्नेलाच्या भाग्योत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज सांग. तुज्यो दास्ती, तुजी पिडा, तुजी कुशालकाय, तुजे उपकार, तुजें एकसूरपण पाद आग्नेलाच्या पांयाशी दवर. जायतो लोक पिडेत आसा. जायत्या जाणांनी आमकां सांगलां म्हजे पासत माग. ताचे पासत मागुया. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवत आग्नेलाक भाग्योताचो मान मेळोवंक मागणें म्हजे फाटल्यान म्हणात. अगणीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्यवत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेची इगोर्जेचे उगड पोरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आमी आशिर्वाद घेवचे आदीं आमचे मदें आयज फादर वॉल्टर डिसा आसा. तो पादविकार पणजे इगोर्जेचो. फादर, आमचे सगळे येवन मिसाचें बलिदान भेटोवन आमचे पासत मागलें आनी देवाच्या उतराची पोरगोटणी केली देखून तुका आमी दिनवासता. देव बरें करूं फादर. सर्वेस्पोर
तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. मानिवंत आग्नेला भाशेन आमी सगलीं एकचार एकवट बांदून हाडूंक आनी फुलवंत करूंक क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आतां मागणें आमी कोत्तेल्या इगोचेन मागणें जाता.